गायड देव परमेश्वर म्हाका आमी आयज हांगा 3 फेब्रुवारीचे तारखेक आसा आमी अशें थारायिल्लें की 23 तारखेक हे बोडगेश्वराक हातांतले भांगराचे कडे आनी सिल्वराचे पांयातले कडे हे 23 तारखेक वर्धापन दिन आसतो त्या दिसा हे अर्पण करपाचें थारायिल्लें। काही कारणा खातीर आमचे शेटीक जे काम दिल्ले तेणेन ते कामाक आमकां काम पूर्ण करून दिवंक ना, ते वेळार आमकां करून ते भांगराचे कडे आनी पांयातले कडे हे दोनूय गोश्टी तेणी ते वेळार करून दिवंक ना म्हणून आमी करपाक देवाक घालपाक पावले ना। हे आमचे कडेन सगळे हितून आमची मिस्टेक ना, भितर शेटीन जे उतार दिल्ले सुप्राय तोडणकरान तेणी ते टायमार दिले ना म्हणून तेजे नंतर एक 4-5 दिसांनी तेणी हाडून दिले। आयज 3 फेब्रुवारीक आसा, आयज ताका देवाक हातांतले भांगराचे कडे आनी तशेंच पांयातले चांदीचे कडे हे आयज देवाक शुद्धीकरण केल्ले आसा आनी तेजे आयज देवाक आतां अर्पण करतले। तेजे नंतर आरती आसतली आनी तेजे नंतर महाप्रसाद आसतलो। आयज आमी हे देवस्थानाचे प्रत्येक वर्साक आमी सगळी कमिटी कितें देवा कडेन आमी नवीन काम करूंक सोदता आनी करपाची इच्छा खूब आसा। हेच्या फुडें बी आमी काम भरपूर देवस्थाना कडेन करतले। हे देवाचे देवूळ आसा, हेजे फुडली सायड जवळ जवळ 10 मिटर आमी देवस्थान वाडयता, कित्याक आतां लोकसंख्या खूब वाडलेली आसा। भितर आमचीच कमिटीचे मेंबर रावले किंवा आमचे हांगा देवस्थाना कडेन काम करता किंवा मादन आहा ते उबे रावले उपरांत हांगा सगळे देवूळ भरता, पण लोकांक सुद्दां रावपाचें हांगा जागो परिस्थिती नासता। त्या कारणां खातीर हे देवस्थान फुडल्या सायडीक जवळ जवळ 10 मिटर आमी वाडयता। आमकां समज हे देवूळ वाडयतना देवळाक समज देणगी दिवपाची जाल्यार आवश्यक दिवपाची, प्रत्येक जात्रा जाल्या उपरांत काम आमी एकदम सुरू करतले। आनी हेजे फुडें सुद्दां आमी देवस्थाना कडेन आमी मॅनेजींग कमिटी थारयला की देवा कडेन प्रत्येक वर्साक उदरगत करीत रावतले आनी करपाचें थारयलां। देवाक जे भांगर आसा ते घालतले, कित्याक पयशे दवरून फायदो ना, कित्याक पयशे दवरले उपरांत तेजे पयशे खर्च करिना तर ते 30% इन्कम टॅक्साच भरचे पडटा। आयज लोक हांगा देवस्थाना कडेन 10 रुपया 20 रुपया अशें करून पयशे देवाक देणगी दिता, फोंडपेटीन घालता। ते पयशे आमी गोळा करून परत इन्कम टॅक्साक भरप हे सारकें न्हू। तेच बरोबर भांगर बी हांगा डोनेट केल्ले आसा, अशें धरून बी काम करना। आयज देवाक आमी भांगर केल्या, आयज ते देवा कडेन जे एसेट्स तयार जाता अशे लोक विचार करता, अशे लोक म्हणटा देवाक भांगर कित्याक जाय, बोडगेश्वराक भांगर कित्याक लागता। हांव म्हणटा अशें तेंचें म्हणणें आहा देवाक कांयच नाका। हांव म्हणटा देवाक कांयच नाका, देवाक फक्त कांबळ हे सवळे हेच जाय, ताका ऑलरेडी सवळे आसा तरी सुद्दां आमी नवीन ताका सवळे न्हसयता किंवा ताका फेटो बांदता, ताका शाल घालता। हे कित्याक भांगर घातल्याक देवाक आमकां कांय नाका आसता। एक चवथ सुद्दां करता जाल्यार देवाक आमी इतको फोग लायता किंवा डेकोरेशन करता, वेगवेगळे तरान करता। हे सगळें आमकां जाय, एक बोडगेश्वर देव आमकां अलंकार कसो दिसूंक जाय म्हणून हे सगळें आमकां दिसता। कारण आयज देवाक समज हे भांगर केल्ले आसा आनी करता बी जाल्यार हे भायर वयचे ना, लोकांचेच पयशांनी केल्ले आसा। आमी कितें पयशे नश्ट करूंक ना, हेजें बरें केलां। पयशाची भांगराची रेट मदींच वाडत आसा आनी वाडत रावतली। आनी अशेंच आमकां देवानी बी बुद्ध दिला पुरो आनी लोकांच्या म्हणजे आशिर्वादान ही देवाची आमी आनी देवळाची उदरगत करीत रावतले अशें सगळे कडेन मागता। तुम्ही पळयतात GNH।